नमो नमो जिसु Krista Undiaru Paliponascha Namo Namo Surgundara Satrame Tatam Karakcha Namo Namo Jisu Krista Undiaru Paliponascha Namo Namo Surgundara Satrame Tatam Karakcha Sergi Sadev to Amka Melo Rala Dev Pondi Ponto Ve Bhundya Cheru Geta Dev Pondi Ponto Ve Bhundya Cheru Geta Bhundya Vainaryu to Bundya Vainaryu Tu amche kansata Amcha mogan varon tu kasama pita Amcha mogan varon tu kasama pita Namo Namo Jisu Krista Undiaru Paliponascha Namo Namo Surgundara Sakrame Tatam Karakcha Sugdu, Jine che sugdu, tu ka sango aina. Tu che ton busmon ashim angaramuna. Tu che ton busmon ashim angaramuna. तुझे कृपेचे तुझे कृपेचे देण्या भंडार घे नमो नमो जिसु Krista Undiaru Paliponascha Namo Namo Surgundara Sakrame Tatam Karakcha
तुका महिमा तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या दितां तुका सुम्या हसितां तुका सुम्या Praise the Lord. Sakram Gattamniyam. Praise the Lord. 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 Argan Jesus. Aglab Jesus. Vandan Jesus. Stuti Jesus. Harsitam Jesus. Aradhan tuka Jesus. Aradhan tuka Jesus. Aradhan tuka Jesus. मगाच्या भाव बहिणीनं परत एकटी आमच्या मोगाळ सम्याक हरसूंक ताची स्तुती करूंक ताका नमान करूंक ताचो मोग आमच्या काळजान आसलो तो उक्ताकन परगाटूंक आमच्या जिविताका समर्पूंक ताच्या पांयां तळ आमी आयल्या आयच्या ह्या आराधनाक तुमकां समेस्तांक ह्या देव मंदिरान पयस तुमी आयल्यात तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत म्हणटा आसतना डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांतर इंटरनेटा मुखांतर हजारो भक्तीक सगळ्या संवसाराच्या कोणशांतल्यान पयस तावन युरोपांतावन इस्रायल गल्फ अमेरिका कितलेशे भक्तीक ह्या मंगळाराच्या 4:30 आराधनाक राखून रावतात मोगाच्या भाव भयणीनो आणि आमच्या सोम्याची काकुलची दिश्ट त्या सर्व भक्तांचेर कोण ताका आराधना मेळो मागोवन आसात दिमेर सडपडोन मागोवन आसात रडोन सडपडोन मागोवन आसात कितलेशे जाण डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांतर आराधनाक दिमेर सडपडोन थोडी जाणां सोलोंक जायनातली खट्ट्यार न्हिदोन ह्या आराधनाक मेळोन आसात कितलेशे जाण आमचे भाव भयणी व्हीलचेरार आशिल्ली सोलोंक जायनासली जेजूक उलो मारतात बॉम्बेतावन कितलेशे जाणांनी न्यू बॉम्बे थंयतावन कितले जाण ह्या आराधनान पळोवन आसात म्हाज्या भाव भयणीनो ह्या आराधनाक राखोवन आसात आमकां समाधान मेळ्ळें आमकां सुटका मेळ्ळी आमकां बरेपण लाभलें म्हणून कितले जाण आमचे भक्तीक साथ दितात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सर आमच्या भक्तिकाम बसत कोण सगळं आराधनाक आसात माध्यमांचा पुरा हांगासर ह्या देव मंदिर आसा तुमचेर देव आज धराळ आशिर्वाद घालतलो आमचो देव सुटका दिवचो देव आमकां सुटका तो दितलो कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता जुडिताच्या बुकांत 5 अध्याय 17व्या वळीन सांगता सरस्वराच्या दोळ्या मुखार ती पातळ करी नासता रावा पर्यंत तांकां समृद्धी लाभली कित्याक खोटेपणाचो द्वेश तो करता तो देव तांचे सवय आसलो ताणें तांकां दाखयल्ल्या सारके वाटेर जावन ती पयस सरलीं तेन्ना जायत्या झुजार बीन ती भिरत आयलीं कश्टार पडलीं शेवटी तांकां बंदी कर परक्या देवा देशाक व्हेलीं तांच्या देवाचें मंदीर धरणी समा गेलें तांची शारांच्या दुश्मनाच्या अधीन जालीं केदो पर्यंत देवाच्या आश्रयान ती रावली तांकां सवकासाय आसली तांकां दादोसकाय आसली तांकां बरेपण आसलें केदळा देवाच्या आश्रयात जावन गर्वाक पडोन हंकाराक पडोन ती पयस सरलीं केदळाच त्याच घडयेत हांव देवाच्या संपर्क तुटोवन ती पयस सरलीं आनी कश्टार पडलीं आमचो देव आमच्या सांगात आसा ताच्या सांगात आमी रावो जाय ताच्या गोपांत आमी रावया मोगाच्या भाव भयणीनो ताची स्तुती करया आनी गावया गीत देव सन्निधी येल्ली स्तुती हाडवा आमच्या देवाची ह्या पवित्र उंड्यान हांगासर आसा आमचो मोगाळ स्वामी जेजू आमचो स्वामी जेजू धुळीन पडलो जेजू आमकां राखचो सांबाळचो आमकां गुण करचो आमकां बरें करचो आमकां सुटका दिवचो स्वामी ह्या उंड्यांत आसा ताची स्तुती करया एका काळजान एका मनान ताची स्तुती करया मोगाच्या भावा भयणीनो तो आमकां सर वायटांतले कश्टांतले नश्टांतले पिडे शिडेंतले सर्व खोटेपणांतले सर वायट सवयंतले सर पिंतीसपणांतले सर
देवसाच्या नाडींतले आमकां सुटका दिवचो देव ह्या गुन्यांत आसा इमानुएल सोम्या जेजू ताची स्तुती करया ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 फावदल्लो आमचो देव आमचो इमानुएल जेजू ह्या गुन्यांत आसा ताची स्तुती करया मुखाच्या भावा भयणीनो कितले आमी चड ताची स्तुती करता तितले चड आमी ताच्या पावन आशिर्वादांचो शिवर आमी जोडता ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲಸಿರರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲಸಿರರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೇವದೂತರಂತೆ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಸಾನ ಎಂದು ಹಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೇವದೂತರಂತೆ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಸಾನ ಎಂದು ಹಾಡುವ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
बॉम्बेत हांव एका भयणीन ताच्या डॅडीक कशें एक म्हाका उपकार मेळ्ळो बरोवन धाडलो. म्हजो पप्पा विन्सेंट पुट्टाडो हब्स पिडेर कठीण सोसूंक जायनातल्या दुखीन वळवळतलो. डॉक्टरान MRI काडून ताच्या तोंडाची एक शीर एक हाडाक घश्टता. त्यार बी कठीण दूख आनी पडापड. आनी डॉक्टरान सांगलें ताका सर्जरी करीजे म्हळें. हांवें कोळर पूण ताच्या विगार बापा लागीं मागण्याक ते हांव धाडलें आनी हांव हांगासर मागतलें. मंगळाराचो दीस आराधना वेळार आनी संतांच्या नवण्या वेळार मागलें. दोनूच दिसांनी म्हजे पप्पाची दुखुणी जाल्या. तो बरो जाला. संतांनी स्वामी जेजूक अर्घां दिल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मागीर एक तरणाटो ताजें शिकाप पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन काम सोदून आसलो. मागीर आबू धाबी गेलो आनी थंयसर तो काम सोदून आसलो. त्या टायमार हांगासर थंयच हांव आमी वाचले तुमकां उडासोन पुरो. आबू धाबी एका तरणाट्याक काम मेळोन आनी तो निराशी जावन तो आराधना हांगा जावन आबू धाबी ह्या मंगळारच्या आराधना वेळार मागतलो. आनी आज तो खुद्द हांगासर आयला. ताका बरें काम देवान फावो केला. दुबाय हांगासर आयला तो भुरगो. एलरॉय उबे राव. एलरॉय दिसो कारकोलतान आयला. प्रेज द लॉर्ड. क्लॅप करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या देवा कसल्यांच आसात दिना मोगाच्या बाबणीन. आमच्या देवा कसल्यांच आसात दिना. सर संगती आमच्या देवाक साथ जावन आसात मोगाच्या बाबणीन. देवाचें उतर सांगता. मी वाचन देवाचें उतर सांगता कितें. पवित्र कीर्तन 20:7 आनी 20:8 देवाचें उतर सांगता. एक फौजच म्हजे विरोध तंबू मारल्यारी हांव भियेवचो ना. म्हजें काळीज भियेवचें ना. पळयात सगळी फौज सगळे मिलिटरी म्हज्या विरोध आयल्यारी हांव भियेवचो ना. कित्याक म्हजो सर्वेश्वर म्हजे संगी आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी भियेवची गरज ना मोगाच्या बाबणीन. म्हाका वेडो घालून आसा त्या दुस्मनाचेर हांव आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता. म्हज्या तंबतान हांव जय जयकार हांव म्हणटा. कित्याक सर्वेश्वरान म्हाका आदार दिला. ताचे मुखामळ तुमी सोदा. ताजे मुखामळ सोदता तो दादोशी जातलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सर्वेश्वर हांगासर आसा. ह्या उण्यात आसा. काकुळचो जेजू हांगासर आसा. तो 20 मिनिटां करता मोगाच्या बाबणीन. हांवें तुमकां कितें सांगचें म्हण सांगतना कन्विक्शनान सांगचें. कित्याक म्हण आमच्या स्वाम्यान म्हाका सकाळीं मागिल्लें सांजे दिसा दिलां. ही घेता मागून भायर येताना म्हज्या स्वाम्यान म्हाका 20 मिनिटां गेल्यान अजापां गेल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून हांवें तुमच्या मागण्या वचताना धैर्यान सांगचें विथ कन्विक्शन. कन्विक्शन म्हळ्यार ह्या स्फूर्तीच्या स्पिरितान सांगचें आमचो स्वामी जिवंत देव, द लिव्हिंग गॉड अँड द लविंग गॉड. ताका आसाद म्हणलें कसलेंच ना. परतून देवाचें उतर कीर्तन सांगता 20:8. 20:8 7व्या वळीन सांगता उडासतोरा. सर्वेश्वर म्हजें बळ आनी म्हजें ढाल. म्हणजे म्हळ्यार सर्व ढाल म्हळ्यार म्हजें सर्वस्व, म्हजें काळीज, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट. Everything is Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. सर्वेश्वर म्हजें बळ आनी म्हजें ढाल. ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आदार मेळ्ळो. म्हजें काळीज उल्हासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
म्हज्या गायनांत ताका हांव आराधन करता. त्या सोम्याक आतां आमी अर्गां स्तुती करया. ताणें आज आमकां हांगासर आपयला म्हज्या भाव भयणीन. मोगान तो आमकां पळयत आसा आमचो स्वामी जेजू. मोगान आमचेर दिश्ट घालून आसा. जुडिताच्या पुस्तकांत परत 5व्या अध्यायांत 17व्या वळींत सर्वेस्वराचे उताराचें सांगता. सर्वेस्वराच्या दोळ्या मुखार ती फातर करिनासतना राव पर्यंत तांकां समृद्धी लाभली, तांकां बरेपण लागलें. त्याच परेन जुडिताच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायान 1ल्या वळींतच देवाचे उतार सांगता. त्या देखून घुमट धरून म्हज्या देवाक एक गीत हांव सुरू गायता म्हणटा किर्तनकार. कासाळी वाजोवन म्हज्या सोम्याच्या मानाक हांव गायन करता. हांव गायन करता म्हज्या सोम्या, कित्याक ताणें म्हाका बरें केलां, ताणें म्हाका गूण केलां, ताणें म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला, ताणें म्हाका आस्वर्यांत राखलां आनी सांबाळलां, म्हाका जैतेवण केलां, म्हजीं दुकां ताणें पुसल्यांत, म्हजी सोलवणी सैतान ताणें बदलल्या, असाध्य नासलें साध्य केलां. आमच्या सोम्या जेजून ताका वर्गां दिता. किन्नारी वाजोवन गायनांत ताका वर्गां दिता म्हणटा देवाचे उतर. कारण सर्वेस्वर देव म्हजे पासत दुसता. सर्वेस्वर देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या जेजून आमकां आपयला मोगाच्या भाव भयणीन. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. तें गीत आमी आतां गावया.
जेसु 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 खंती दुखी बुडताना जिणेन कंगाल जाताना स्वामी हांव उलो मारताना कांयच म्हाका उणें पवित्र किर्तन 30 किर्तनकार सांगता पयल्या वळीन जावन तो सांगता सिद्धीन ऐकवया सर्वेश्वर सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करता दावीद रायाचें किर्तन दावीद राय ताच्या देवली फौज आसली हेजे घटमूट रावळेर आसले भद्र खोटें आसले तरी पूण देवाचो आदार निरंतर तो मागतलो देव ताका जैत दितलो त्या जैतान तो फाटी येता देवाची स्तुती करता म्हणटा सर्वेश्वर हांव तुजी स्तुती करता कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय म्हज्या दुस्मनाक म्हज्या इश्टीन संतोश भोगूंक तुवें दिवंक नाय सर्वेश्वरा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय सर्वेश्वरा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय फोंडांतलो देंवतल्या मदलो खाण फोंडान सकला देंवतल्या मदलो खाण म्हाका नवो जीव दिलोय प्रेज द लॉर्ड घट्ट म्हणा प्रेज द लॉर्ड फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय सर्वेश्वराच्या भक्तानो ताच्या मनात गितां गाया ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा ताच्या नावाची स्तुती करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या उलो मारया समेत उबी रावया बापा 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 म्हज्या ये पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या मोगान मोगान म्हणटा आतां भर म्हाका तुज्या मोगान भर म्हाका तुज्या बोळान भर म्हाका तुज्या बोळान पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या बोळान पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या मोगान बापा 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 मुझ्या बापा बापा मुझ्या पटून बापा 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 सगळा सगळा बापा 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 मुझ्या बापा बापा मुझ्या जेजू जेजू जेसू 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 सगळा उलो मारया जेजूचें नांव उलो मारया जेसू 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 ये पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या मोगान ये पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या मोगान भर म्हाका तुज्या मोगान ये पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या बोळान भर म्हाका तुज्या बोळान ये पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या मोगान ये पवित्र आत्म्या भर म्हाका तुज्या बोळान हालेलुया 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 सगळा एका तळ्यान म्हणया हालेलुया सोम्याची स्तुती करया हालेलुया
देवाचे उतर ऐकूया कीर्तन 61. सिनेगोगांत जेजून वाचले ते देवाचे उतर इजाया प्रवादी 61 अध्याय पहिल्या वळींत जावन सर्वेश्वराचो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेन आसल्यांक मुक्ती प्रगट करूंक सर्वेश्वराचे कृपेचे वर्स आमच्या देवान फारीकपणाचो दीस प्रगट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक रुदानाच्या मुस्तेके बदला संतोशाचें तेल दिवंक निराशे बदला स्तुतीचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. बशा मोगाच्या भाव भयणींनी सिनेगोगांत जेजू भितर सरून जेजून वाचली उतरां इजाया प्रवादीचो 61 अध्याय पहिल्या वळींत सर्वेश्वराचो मुजेर आसा म्हणालो जेजू ताणें म्हाका अभिषेक केला कित्याक खातीर जेजूक अभिषेक केला बापान कित्या खातीर अभिषेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक दुर्बळ्यांक म्हळ्यार आर्थीक पयशान दुर्बळ न्ही बगार कोण पवित्रात्मेच्या स्पिरिताच्या भायर जियेन आसा देवाचो संबंध तुटोवन आपणाच्या वायट सवयेन बुडोवन तो दुबळो जाला तसल्यांक बरी खबर म्हळ्यार तुका हांव नवें जिवीत दिता आमचो स्वामी आमकां नवें जिवीत दिता म्हणली बरी खबर पापसल्ल्या काळजांचें बरें करून पापसल्ल्या काळजां बरीं करून सबार फावटी आमची काळजां पापसल्ल्या बरी जातात न्ही गे पळय गे कोणेकलें कितें दूख येयलें वा म्हज्या मोगाळ सपूत वा दूख कितें अवघडा सांपडली म्हजें काळीज पापसल्ल्या बरी जालें न्ही गे म्हज्या दोळ्या मुखार म्हजें भुरगें कश्टान आसा एक दीस ताका आस्पत्रेक गेल्लो मंगळूर शहरान मोगाच्या भाव भयणीन ते भुरग्यांचें वार्ड म्हाका मागण्याक म्हणून पयस बेळा आसतना आपोवन व्हरलें तें भुरगें सुमार 6 वर्सांचें ICU वार्डान आसलें ICU वार्डान ते तुमकां वता कोणाक सोडिनात तरी पूण हांव लोबगार आसलो आनी तांणी रिक्वेस्ट केलो नर्सा लागीं स्टाफ नर्सा लागीं ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕು ತೊಡಲೆ आणि भितर गेलो ते ड्रेस घालूंक आशिल्लो पांयाक वणोंक घालूंक आशिल्लो आनी ह्या भुरग्या लागीं वचून हांवें मागलें आनी ते म्हणजे दिश्ट गुंडायली मस्त भुरगीं थंयसर आसात कॅन्सर पिडेची व्हडलीं भुरगीं आनी तांची आवय तांच्या लागीं बसोन आहा त्या भुरग्यांच्या लागीं तांची काळजां पापसल्यांत त्याला ल्हान भुरग्यांक हांगा सुवी थंय सुवी आनी हांगासर पायप आनी ते भुरगे उस्वास काडनासा बेळा थानावन गेल्लो स्टॅनी क्रास्ताची दू स्टॅनी ताणें आपोवन व्हरलें म्हाका बेळा सो स्टॅनी म्हज्या भुरग्या पासून या पद गेल्लो आनी ते भुरगे उस्वास काडटलो चरको भुरगो हांगासर आपोवन हाडलो ताजे पासून मागलें ताज्या पासून आवय रडोन आसली आवय बापाय बापाय भायर आसलो आवय कितून हाडनात आवय खंतीन आसली आनी एकली आवय हिच्या मागण्यांक जाताच आनी एक आवय आपयता म्हाका क्रिस्तांव आवय आपयता म्हाका हुशारिल्लो पाद बरें तिका मागा रडोन म्हणाली तिच्या काळीज पापसल्लें पळयलें पापसल्लें थंयसर मागलें आनी कडेन आपोवन व्हरलें सुमार कथेन तें आपोवन व्हरलें पापसल्लीं काळजां आनी म्हाका दुसऱ्या दिसा तो स्टॅनी फोन कर म्हणालो फादर जेजून म्हज्या भुरग्याक आपयलो म्हजे भुरगो आज मस्त बरो जालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तसो स्टॅनी ताचे पतीन त्या भुरग्याक हांगासर आपोवन हाडून आयिल्ली आतां कितें 6व्या क्लासीन कोण आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया हांव मुदरांगडी एक पिरगजींत आशिल्लो थंयसर हांव पळयता सबार एका कॉमेंटाक हांव थंयसर कॉमेंटाक गेल्ल्या वेळार थंय सुमार धर्म भयणी आशिल्ल्यो सुबेर म्हणाली म्हजे लागीं आमच्या एका धर्म भयणी बसत मागावपाक तरणाटी कितें सिस्टर म्हळें ती राती न्हिदेंत रडटा राती न्हिदेंत बाब घालता आनी रडता राती मोतीर रडता आनी आमी तिका बऱ्या विंगड एका पयस इल्ल्याशा पयस कुडांत दवरला राती कित्याक म्हळ्यार राती बाब घालता रडता 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 हुस्कार राती आनी सकाळांक जाग जाता त्या देखून आमी तिका इल्ल्या पयस दवरला फादर तिका मागा फादर आमी तिका जो आमकां मोग आसा मस्त मोग आसा त्या धर्म भयणीचो ताज्या पासून मागा फादर हांवें सांगलें ताका काले म्हणी कारण आसतलें ताका रडत जाल्यार न्ही त्या सिस्टराक म्हजे लागीं धाडा आनी त्या धर्म भयणी लागीं उलयलां हांव अशें उलयता उलयता तुका कितें म्हणे बेजार जाला गी शॉक जाला गी कोणें दुखयलां गी कितें तुजें खाळीच कोणें फपसल्ल्या बरी कोणें तुका कितें घडितां घडल्यान गी उडास कर सिस्टर म्हळें त्या ती सिस्टर म्हणाली म्हाका उडास येता फादर हांव सोवेक आशिल्लो आसतना हांव घरा आशिल्लें हांव एकलींच आशिल्लीं म्हजी मामी आशिल्ली आनी म्हजो पप्पा थंयसर ताका कितें दूख आयली घरा आतां आशिल्लो म्हणजे उलोवन नाशिल्लो आसण बरें उलोवन नाशिल्लो सडन ताका दूख आयली म्हणून तो कसलो पडलो आनी पडलो ताज्या उपरांत मोती येवना थंयच मरण पावलो म्हज्या मांयची बॉब बॉब हांवें म्हजी बॉब म्हाका जाल्लो तो शॉक म्हाका तो विसरूंक जायना म्हजो पप्पा ताजें नांव विन्सेंट फादर तुमचें नांवच तो शॉक ह्या सिस्टराक बसून गेला हांवें सांगलें सिस्टर कांय भियेनाकात जेजू तुज्या कितें तुका तो पापसल्ली तुजे खाळीत पापसून गेला दुकान बुडलां तुका एक मानसीक धोको जाला जेजू मात्र तो गुण करूंक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी त्या सिस्टरा खातीर हांवें मागलें आनी त्या सिस्टराक सांगलें सिस्टर आमच्या पिरगजीत हांव थोडे रेतीरेक वतात डिवायन रेतीर केंद्राक वतात तूं रेतीरेक वच तूं खंडीत जेजू तुका बरें करता आनी थंयसर रेतीरेक ती गेली थंयसर मागणें आसलें आराधना आसलें स्तुती आसली आनी थंयसर त्या स्तुती आराधना वेळार तिका जाल्लो ते पापसल्लो गायी जेजून गुण केलो त्या दिसावन आज पर्यंत ते सिस्टर बरी न्हिदोन आसा कांयच रडचें गिचें त्याच दिसा बंद जालां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्याच परी देवाचें उतर सांगता खैद्यांक सुटका कसल्या खैदी मगाच्या भाव भयणीनो जैलांत असल्या सांपेर लोकांनी पावला जेजून सुटका दिल्ली आनी जाणाव ताका बांदिल्ल्या सांकळी पिठो जाल्यो चूर जावन गेल्यो देवाची सगळ्यात कसली मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत थोडे फावटी आमकांच आमी खैदी करता आमकांच आमच्या वायट सवयी आमी खैदी जाता आमकांच आमी बंदेन घालता आमच्या वायट सवया वरवीं आमकांच आमी खैदी करता कुंदापुरा आसलो एका पिरगजींत हर एका शुक्रारा थंयसर आराधन मस्त लोक येतलो थंयसर बैला पिरगेचो लोक येतलो आराधनाक आनी थंयसर थोडी येवन मुखार येवन साक्ष सांगतली हांवें मागलें म्हाका उपकार मेळ्ळो तो उपकार मेळ्ळो हे उपकार मेळ्ळो एका सजाच्या पयसल्या एका पिरगजीचो एक दादले मनीस येतलो दाळे आराधनाक थंय म्हणालो फादर सगळ्यांक मागलें मेळटा हांव फाटल्या 1 वर्सां येता तुमच्या आराधनाक म्हाका कांय उपकार मेळना आमच्या घरांत एकल्या वरवीं एकली पिडेस्त जातात भुरग्याची पिडा गुण जाताना म्हज्या बायलेक पिडा सुरू जाता बायलेक गुण जाताना म्हज्या आवयक पिडा सुरू जाता आनी म्हजें बिजनेस आसा फादर हायवे लागींच म्हजें व्हडलें बिजनेस आहा ते बिजनेस दीस वता सकयल वता आनी ह्या 3 दिसां खातीर हांव मागता देवान म्हजें मागणें आयकूना त्या उलयलो तूं तेर्सा पावता कितें तेर्सा वचूंक जायना फादर म्हाका
म्हणजे बिझनेस जाऊन म्हणजे अंगड शॉप बंद करताना 9 9:30 जातात. त्याच्या उपरांत नाही सर तू त्याच आगलो बसवा नाही तर तुका कसले म्हणे एक वाईट सोय आहे की तुझ्या मागणे देवासाठी एक कितें ब्लॉक असा कितें तुका काय म्हणे ब्लॉक वाईट सवय असा की तोंड ताचें पावलें वय पादर कितें तुका वाईट सवय असा म्हाका बुरशे बूक वाचची सवय पादर बुरशी पिंतुरां पळोवची सवय त्यो खंय आसा तुजे लागी वय म्हजे लागी हांव दवर नासा ते बूक बुरशे बूक बुरश्यो सीडी ते थोड्यांक आयल्या विकच्यो कितें हायवे ते घेर ताजे शॉप ताजे सांगता आनी तो इल्ले पयशे जातात म्हाका हांव पळयता बुरशे बूक वाचता हांवें ताका सांगलें तूं बुरशे बुकी पळयताय दवरताय आनेकल्या दिताय आनी हांगा आनी अर्गां चुती करताय ते तुजें मागणें पावना मागणें देवाक पावना कित्याक ते तुज्या खुशीन तुवें कितें दवरलाय काळोख दवरलाय ते सकट बूक ते सगळं सीडी तुवें उलपाय जाय त्याच घडये तुका बरेंपण लाभतलें. दुसऱ्या शुक्रारा मगाच्या भावा भयणीन मागणी सुद्दांच्या नुसतं पहिल्यांच तो आयला आमच्या घराच्या घरात आयलो एक बॅग हाडून आयलो ते आनीक म्हाका उडास येता काळें बॅग पादेरान तूं आसा पुरा ते बुरशे बूक आनी हांवें विकूंक म्हूण हाडिल्ल्यो सीडी हांवें पळोवच्यो सीडी पुरान तूं बुरश्यो सीडी नाका जाल्ले बुरश्यो सीडी थंयच सकयल आमच्याच क्रिस्तांवांचो एकलो घर आसा तांचे गादे आसात मस्त गाद्यांनी आसात तांणी सरमूण दवरलो सरमूण पोटाक सरमूण दवरलो उजो जळटलो हांवें ताका सांगलें वॉस ते उजो जळटा त्या सरमुणाचो उजो जळटा हें बॅग थंयसर उडोवन ये आनी गेलो आनी त्या सरमुणान घालीन ताणें बॅग सर ते बुरशे बूक ते सर उलपन गेल्यो आनी थंय जावन परतन फाटी येताना म्हणालो फादर म्हाका एक हगूर जालें कितें जडाय गेल्ल्या बरी जालें कितें जडाय गेल्ल्या बरी जालें ताजे उपरांत एका म्हयन्या उपरांत तो आयलो ताजे शुक्रार येतलो आनी ताणें साक सांगली आनी तो म्हणालो देवान म्हजे मागणें आयकलां हांव वायट सवयेचो खैदी जावन आसलो ह्या बुरशे पिंतुरां पळोवन म्हाका सवय खैदी केल्लें जेजून म्हाका सुटका दिली आज म्हज्या घरा भलायकी आयल्या समाधान आयला म्हजे बिझनेस पयलेंच्याक इम्प्रूव जावन येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमचे दोळे दंपिया खंयच्या संबंदी हांव जावन आसा दोळे दंपिया जर तर हांव म्हाका कैद केला हांवें वायट सवयांचो जावन बरो राग आसो द्वेश आसो क्रोध अहंकार गर्व वडपण म्हजोच वायट सवय जावन पुरो बंदेन आसल्यान सुटका दिवंक जेजू आयला म्हाकाच हांवें बंदेन घालून जावन पुरो कितल्याश्या वर्सांचो राग म्हज्या काळजांत आसूंक पुरो म्हज्या घरच्या सन्या लागीं हांव रागार आसूंक जावन पुरो शेजारच्या कडेन वांदाचें नांव फाड केलां जावन पुरो आनी ताका अनेकल्या लुकसाण केलां जावन पुरो अनेकाची वस्त हांवें भितर गेल्या जावन पुरो ह्या बंधनांतले म्हाका देव सुटका दिवंक शकता म्हाका भाव भयणीनो सर बंधनांतले सुटका दिवंक शकता वा म्हाका कितें भिरांत आसा काव जेणी आसा घडी घडी हांव भियेता कांगाल जाता फाल्यांचे परवांचे चिंतून जेजू म्हाका सुटका दिवंक शकता सर भिरांतींतले ह्या देखून आमकां समयाक समर्पिया दोळे दंपाक सक्क दोळे दंपाक न्ही हात हात्यार दवरा कसले वायट सवय त्या मागा सोम्या जेजू तुज्या खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हाका समाधान मेळच्या खातीर ते सक्कड आयच्यान सण सोडटा जेजू तुज्या मोगा खातीर हांव ते सक्कडी सणटा आसतान सणटा जेजू म्हाका तूं जाय तूं म्हज्या काळजाचो गोंडाव जावन आसाय तूं म्हज्या काळजाचो राय तुमचो म्हजें सर्वस्व म्हजें कितें आसा तें तुका भेटयता सोम्या जेजू You are my darling, you are my sweetheart Jesus. I love you, you are the Lord.
You died for me. I love you, Jesus. I love you, Jesus. म्हणा डोळे दाबून सांगा तुमच्या इथलं. I love you, Jesus. You are my Lord. You are my everything. You are my darling. You are my heart of the darling heart. You are my sweetheart. I love you. I adore you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. तुझा मोह करता, तुका समर्पित जेजू. तुझे म्हणे हांव जीव सगळा. तू असल्यार सगळं असल्या बरी. स्वामी हा जेजू जिवंत देव तू. तुझी दिश्ट मोगाची दिश्ट मुजेर आसा. तुका अर्घ म्हाका आपोड स्वामी हा जेजू. हे टीव्ही डिवायन डॉट टीव्ही मुखार युट्यूबा मुखार टीव्ही पळोवन ज्या सर म्हज्या भावानो आनी भयणीनो जेजूक समर्पण करा. जेजूक समर्पण करा. सर तुमकां बंधन तुमच्या वायट सवयीच्या बंधनांतले तुमकां तुमी कैदी केल्ल्या वायट सवयांतले सगळ्यांतल्यान सुटोन भायर येवंक दृढ करा. जेजूक समर्पण करा. तुमकां जेजू सुटका दिता. न्हय फाल्यां परवां ह्याच घडये जेजू तुमकां सुटका दिता. तो जिवंत देव ताची मोगाची दिश्ट ह्या घडये तुमचेर आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಗೀತಾ मी गविया दोळे दमक्या दुनिया थरद्या दोरया जेजू तुमच्या उलयता सांगता भिये नाका म्हज्या पुता म्हजे दुये भिये नाका दुनिया थरद्या दवरा हें गीत आमचो ब्रदर गायता सिद्धी न्हयकय आनी आमच्या इतल्याक मागया जेजूला समर्पण करया. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾಣಲ್ಲಿ ನೀರೋಡು ಬೀಜವ ಬಿತ್ತೋಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು ತೂಳನ್ನು ದೇವ ನೀಡಲು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಿನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಕೊರದಿರು ಮಗಳೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವನು. ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಆತ್ಮ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಯ್ಯ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನಿ ಹುಡುಕು ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ. ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. आमच्या दोन्ही हात आमच्या हातार दवरया. या पवित्र
घडये सत्तर पळयतल्या दुनिया तुमच्या माथ्यार दवर जेजू तुमच्या कुशीन सोलोनूच आसा जेजू तुमच्या कुशीन मेटांक काडीत आसा तुमचे मध्ये सोलोनूच आसा मगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू तुमच्या मध्ये सोलोनूच आसा मेटांक काडूनच आसा ताका आपणूक सोडात तो तुमकां आपणूक तुमकां गुण करूंक ताका चड वेळ नाका आमच्या सोम्याक चड वेळ नाका फकत जेजूचें नांव उसार जेजूचें नांव उलो मार जेजूचें नांव उलो मार उलो जेजू जेजू म्हणा जेजूचें नांव उलो मार जेजू 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 जेजूचें नांव उलो मार जेजूचें नांव उसारूच राव जेजूचें नांव उसारूच राव जेजूच्या हजरपणाची सकत तुका अनुभव जाता जेजूच्या हजरपणाची सकत तुका अनुभव जाता फकत जेजूचें नांव उसारूच राव तुजे लागीं जेजू उलयता तुका पुजयता तुका देत दिता जेजूचें नांव उसारूच राव जेजूच्या स्वादीक नांवाचे सगळें तो तुका आपुरता आनी गुण करता Jesus is touch and heals you. All everybody. Divine God TV मुखांतर वा YouTube Facebook कोण या आराधनाक मेळून आसा तुमकां जेजू आपुरता आनी गुण करता जेजू तुज्या कुशीन सोलोन आसा जेजू तुज्या कुशीन मेटां काडीत आसा जेजूचें हजर म्हण बघ जेजू तुजे लागीं उलयता तूं पिडेस्त आसूंक पुरो तूं पिडेस्त आसूंक पुरो मानसीक तरान तूं भिरांतीन आसूंक पुरो कंगाल जावंक पुरो नश्टर आसाय पुरो सैनीक ना जावंक पुरो वा केंद्र आसूंक पुरो काम ना जावंक पुरो बियान एकडी जेजू गुलामार just a moment is enough for Jesus to touch and heal एक घडी पुरो जेजू तुका आपूण गुण करूं तुका नवें जिवीत दिवंक एक घडी पुरो just one moment is enough for Jesus to touch and heal you the living God and the loving God Jesus is here स्वामी हांव तुका बरोवस्ता तुझ्या नावाच्या बळान तूं म्हाका गुण करता म्हणून बरोवस्ता स्वामी हांव तुज्या सत्तेचो जमण्याच्या सत्तेचो अनुभव कर स्वाम्याच्या सत्तेचो अनुभव कर हांगा एकल्या भावाक जेजू आतां गुण करता जेजू एकल्या भाव तुज्या भावाक मागून देव ताका गुण करता जेजू एकल्याचे ठाई आनी गुण करता आसा सदां गुण करता आसा जेजू कॅन्सरची पिडा जेजू गुण करीत आसा समाधान दिवन आसा प्रेज द कल्पना सुद्दां एकलो भाव निराश जालो कंगाल जालो ताका जेजू सांगता निराशी जाय नाका प्रेज काडले तुजें नवें जिवीत हांव दिता आय गिव यू न्यू लायफ बरोवन तुज्या मापान तुका जिवीत दिता बरोवन तुज्या मापान तुका जिवीत दिता तुजी पिडा हांव खाण सोडटा सगळी सोलवणी खाण सोडटा हे जेजूचें नांव उलो मार हालेलुया म्हणा हालेलुया जेजूचे लागीं येता जेजू तुका आपुरता जेजू तुज्या कुशीन मेटां काड हालेलुया जेजूचें नांव उलो मार touch Jesus. He is the power of the word of God cleanses and heals you. Delivers you from all the sickness. The power of the word of God that cleanses and heals you. Delivers you. One is all sickness. The divine God divine God हरियका भक्त चेहरे divine God भक्त का चेहरे या देव मंदिरांचा भक्त चेहरे YouTube Facebook वन इंटरनेट माध्यम कसा सगळ्यांनी सुद्धा त्याच्या नावाला जेजू तुका आपुरता मुझाए कुटुंबान मुझाए कष्टान मुझाए ये जेसू आजच तू ये जेसू आजच तू ये तुझे बिने काळजान संतोषना तू नसताना म्हाका वाट कळना मुझा जिणये सो बुजवाट सोम्या सलय म्हाका तुझे वाटे सोम्या तूं मुझा जिणये सो बुजवाट सोम्या सलय म्हाका तुझे वाटे सोम्या ये जेजू ये
ये जेसू आजच तू ये जेसू येतो ये जेसू येतो ये जेसू येतो ये जेसू येतो काळजान मोजाये जीनेन मोजाये कुटुंबान मोजाये कष्टान मोजाये ये जेसू आतांच तू ये जेसू आतांच तू निमी गेल्या सुम्या जेजून आज मस्त जाणांचेर आशीर्वाद गेला मस्त जाणां जेजून आज सुटका दिल्या मस्त जाणांक आज जेजून सुटका दिल्या पिड्यांतले कश्टांतले अनवारांतले खटी दुखींतले काळोखाच्या जिवीत जेजून आज सुटका दिल्या नवें जिवीत दिला त्या देखून देवाक आमी आपली क्लॅप करया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजूचे आशीर्वाद घेवन दिमी गेली आनी गब्यांक गीत हे देवाडा सक्रमेंटल भावार्थाचे बोल दिव्या सलवणवेच्या उस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापाक तशे पुता उल्हासानी स्तुती पृथ्वी महिमा सस्ता ये पाताळान हर्षिता तो दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वर्ता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वर्ता ए देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टान सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच समजे मी बगीसरखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक अभिमान करून आमकां दयेन फावो कर जो जेता राज करताय ससना ज्या ससना आमेन. नमस्कार तुका मुझ्या जेसू नमस्कार तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू हालेलुया 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 मायानी भरून काळजांची तुझे तयोबर तुका हसून तुका गायता एकाच ताया वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा एक पैसा गोरा वंदन
वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागोरा त्यागण मोगणची योगम शिको संसार म्हणल्या शेतान तुझ्या वावरो बावो केला तुझ्या भुरग्यांक घाल तूं आमचे बेसा. आज अर्गा मिसिदा जेम्स डिसोजा नित्याजर सेंट्रल लोलिटा फॅमिली कोसेसावन अशोक शालेट डिसोजा फर्मानो जेबॉल डिसोजा मगना शालेट मरिया डिसोजा केपीटी गरचलमा मिसिदा डेनिस डिसोजा कुटुंब लॉरेन्स वडो सेलेस्टिन मंतेरो अन्ना वडो प्लास्टिक डिसोजा संतांतून तिसरो वडो लॉय डिसोजा कोसेसावंड जोबेल डिसोजा मोगरनार लिली मंतेरो कृष्णापूर देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावाची नवा वसवंत भाव भयणींची देवादीन फिलिप डिसोजा सन सेबॅस्टियन वडो देवादीन डॉमिनिक लोबो होली क्रॉस वार्ड हेनरी डिसोजा लॉरेन्स वार्ड रिचर्ड डिसोजा कोसेसांव वडो मार्सेल आनी बेनेडिक्टा वेगस कोसेसांव वडो जोसेफ डिसोजा संतांतून पयलो वडो आयवन डिसोजा नित्यादर वडो फिलिप डिसोजा संतांतून दुसरो वडो आनी जोकिम मिरांदा काटी पडला हे सर आमच्या देवादीन जाल्ल्या भाव भयणी बसत ह्या मिसाळा मागया आमच्याय गरजां बसत ह्या मिसाळा मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सुम्याच्या जेवणाक आज आमी हांगासर सांगता एकठांय जाल्या एका काळजान एका मनान आमी हांगा एकठांय जाल्या आमकां आमी नितळ करया कित्याक सुम्याच्या जेवणाक आमी फावो जायते जाल्यार आमचें काळीज आमचें मन नितळ आसत जाय. चड आमच्या गुण्यापणाचो उडास करया काकुलदार देवा लागीं बक्षणें मागया. हांव पातकी सर बगयदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात अपराध मरयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनोदी करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर बदेदार देव आमची काकूल करूं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेश्वरा सस्नच्या देवा तुवें पदवाच्या बागेन आंतोनीक खऱ्या भावार्थसो हुशार प्रसंगदार गरज्या कंतांत असलेल्यांचो थीर आसरो कोन्न दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सांत पौलन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो आमी 12 जाणां तरी क्रिस्ताच्या येवकोटान आमी सर एकच कूड. एका कुडीक विविध सण्यांनी आमी एकामेकां मेळोवन आसा. जेजून आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुटपेक सरी जावन आमची ते असली देणी विविध. एकल्याक पडवात करचें देणें मेळना जाल्यार
आपणाक दिल्ल्या बवार्थाच्या मापान तें प्रवाद करूं. खर भार चलोवचें देणें मेळना जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें तो चलोवं. तो शिकोवणदार जाल्यार आपणे देणें तो शिकोवच्याक वापरून. हेराक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिवं. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं. दयाळ करण्यो करतलो तो आपल्या हास्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कापटी जाय जंय. वायट कटाळून बोड्यांक लबदल्ले तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती भावना भाशेन माया मोगान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जावं दी. खळांतले मिनतीन आनी आत्म्याच्या उर्बेन सुम्याची सेवा करा. तुमकां लाभल्या भरोशान संतोष पावा. कश्ट अनवरामध्ये सोंसणीक जाया. मागण्यान ते रावा. गरजेंत आसल्यांक तुमच्या भावनांक कुमो करा. आयल्या गेल्ल्यांक सत्कार समदान करा. तुमकां दग दिसेल्याचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद मोले हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा. रडतेल्या सांगाता रडा. सट्टां ते एकाच रितीन चला. देवाचे उतर हें देवाचे वडकार. आमचो श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सरेस्परा. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सरेस्परा म्हज्या काळजान गर्व ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायची दिश्टी ना. पडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना. म्हजो हात पावना जाल्यार तसल्या कार्याक हांवें हात घालूंक ना. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांतीकन दवरलां. आवयच्या हरद्यान न्हिदल्या दूद सोडल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय जय. येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वसन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्याय सोबे असो. लोका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तोड जेवणार बसून असल्या मदल्या एकल्यानं जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राजांत जेवणार बसता तो मनीस भगीसय. जेजू ताका जाप दिवंक सांगू लागलो. एकल्या मनशान वडेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयल्यांक सांगूंक ताणें आपणाच साकरांक धाडलो. पूण ते सकडेक सारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणलो, हांवें एक शेताक मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवन येजय. देखून दया कर म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणलो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हणून हांव भायर सरलां. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजर जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर पाटी आयलो आनी सगळी गजळ ताणें धन्याक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगू लागलो, तुरतून भायर सरून शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकड दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, कुड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाड. उपरांत तो म्हणलो, सायबा, तुजे उपमे प्रमाणे सकड करून जालें, पूण आनीक जागो आसा.
तो वळदण्यानं साकरा सांगलें तर तूं रस्त्या राजांनी आनी वय बगलेच्या वाट्यांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड अशें बरोवन म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां जाका आपयले तांचे मदलो कोणूच म्हजे जेवणाक जेवण साकना जावं. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार तुक म्हाका मोगाळ म्हज्या हरेक तत्रेक तुजो आवाज पेटोवन दिता सर्वस्रोची तुका मोगाळ समर्पिता. घे बाबा आमच्यो काणीक ओंड आनी वाट तुका भेटोवचो. घे बाबा आमच्यो काणीक ओंड आनी वाट तुका अर्पुचो. म्हज्या भाव भयणीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकडे नेले आमच्या पवित्र देवा सर्व सन्मान देवा. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा बागेवन आंतोनीक आज मानकाच्या दिसा कुशेन आमी हो यज्ञ समर्पिता ताची शिकवण एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता आनी आमकां आमचें सर तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वाचूया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर काळीन सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या समेरवी आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक परब संभ्रमून तुज्या पळय सभेक तूं फावो करताय ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां देत दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां भक्तां संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस पोतो सगानी संसार भला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे ओ सगी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या खुशेन कश्ट मरण सुसवेच्या आदीन ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगट होऊया. जेसू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू डोळ्यांक येतलो. जेसू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू डोळ्यांक येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. वो जिवीत सवंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कूड रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती बागेवन जुजे तिजो पती बागेन दंडूत सांत आंतोन आनी सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमच्या हात उबारून धरया आनी सांगात एका ताळ्यान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगत जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका. आपण सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया कन्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान एकल्याक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सरबतकांतली सुटाय सराकांतांतली वाटाय. कित्यार सरची बदी आनी महिमा तुजी स्वामी जेजू क्रिस्ता तुमच्या दंडुतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. स्वाम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभास. मोगासोनी येवकडसो गुर्त जावन एकामेकांक शांती दिवया. श्री संसाराचे पाप करतले देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी
संवसाराचे पाप काडटा ती शलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी समिहांत म्हज्या भितऱ्यांचे भाग म्हाका पावना पूण तेका उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली Yesu mia tuye durbolya bidarate pagga kalu moso dauna sekawaten maka sera Yesu mia tuye देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आमचो दिवा उंडो ताचे अरवीं तूं आमकां पसताय तोच आमचो मेस्त्री ताचे शिस आमकां कर तो शिकयता सगळें सत आमच्या जिणेंत मानून घेवंक आनी पृथ्वीमुगाच्या करण्यांनी तें पाळोवंक आमकां शिकय हें आमी मागता सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या दिसा ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Dariang sampai kau
काळजांत तुका नमन नमान ये संतांतोनी हजार कोटी तुका नमान तू जाऊन विचार पलगंडे कुरपेचे जेजुआनी तुझे तें तुझ्या सरापी बापा सांप्रास्त सो पगतो आणि बोजा पंचो जाऊन तू बगी जाऊन साय उडास्तर या जगता संता आपल्या कजान तू कवलो बोलला कोणागल सुमोक आणि बुजवते करून उडास्तर तू करपेन ग्रेस आणि जेजू बाळाचो मानो विसर्जन निमते फिर पातेनेन गोय काम घेऊन आणि मुझे मागणे निर्फळ जाऊन सेना म्हूण खंडीत जाऊन तुझा आदार सोदता हे संतांतोनी अजबच्या सुद्धा गरजेच्या आदारा म्हाकाय तुझे कुमोक जाय गरजसा या उपकाराची आमच्या गरजां बसून मौनपणे मागया. करून गेल्ल्या गरजां खातीर आमी मागया. म्हज्या उडासाचे सकत म्हाका फाटीं येवंक बरें काम मेळोवंक त्याच बरें एकल्याचें ट्रान्सफर बेगीनच जावंक आनी एकल्याक बरी सैरीक मेळोवंक PUACLचे कॅश बेगीनच मेळोवंक थायरायड संपूर्ण गुण जाल्ल्याक हजार हजार अर्गां दिल्यान देखल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. त्याच बरी एकल्याक गुण पाय दुख गुण जावच्या पासत आनी एकल्याक सिसिलिया म्हणल्याक एलर्जी आसा ती एलर्जी गुण जावं आनी फाटींची दूख गुण जावच्या पासत अर्गां दिल्यांत कामांत प्रमोशन मेळ्ळ्या खातीर मोगोळा सुमयान जेजू आनी सांतान तुका अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. त्याच बरी एकल्याक क्रिस्तीन कशनलो पयस कारकोलता हांव ताका ताच्या कुटुंबाक शांती समाधानानी मागले उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिल्यांत ताच्या पतीन बऱ्या जिणेक फाटीं येवच्या पासून उपकार मागला. अर्गां दिल्यांत म्हज्या पत्नीची भलायकी बरी नासली कठीण पाट दुखींत बरोवन चलोवंक जायनासलें हांगासर नव्या वेळार आमी मागले आराधना वेळार ती संपूर्ण बरी जाल्या अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज. एकल्याची दोळ्यांची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत आनी एक सर्जरी आसा ती सर्जरी जावन दिश्ट फाटीं मेळोवंक हांवें दिल्ले रिणाचे पयशे म्हाका फाटीं मेळोवन जाग्याची एनओसी बेगीन फाटीं मेळोवन म्हज्या पत्नीक आनी म्हाका बरी सैरीक मेळच्या पासत एकल्याक मतीक शांती समाधान मेळच्या पासत आनी एकल्याक म्हज्या अर्गां दिल्या म्हज्या पुत्रा परगांत काम मेळच्या पासत हांगासर मागलें बरें काम मेळ्ळें ताका अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मांयक बरी भलायकी फावो कर म्हूण उपकार मागला आनी एकल्याक बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड. आनी एकल्याक अर्गां दिल्या म्हज्या भावाक मस्त वर्सांतान आस्तमा आसली हांगासर मंगळाराचे हर एक आराधन नव्या वेळार मागलें ताका ताचे आस्तमा संपूर्ण गुण जाल्ल्याक धन्य देवाक हजार 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 प्रेज द लॉर्ड म्हणला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. एकल्या बरें काम मेळोवन सर मागल्या उपकारांक एकल्या अर्गां दिल्यान एकाचे भुरग्याचे हात गुण जावं शिरेचे प्रॉब्लेम संपूर्ण गुण जावच्या पासत म्हाका मारेकार पिडे वरवीं राखून व्हेल्ल्या वरवीं म्हाका धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड. मागीर एकल्या वीण आमल्यान गेल्यान म्हाका पयशांची मस्त गरज आसा एका व्यक्तीक पयशे दिवंक आसले पयशे ताणें बेगीन दिवच्या खातीर एलर्जी आनी न्हिदेची समस्या आसात दैहीक समस्या आसा गुण करून बरी सरी मेळच्या उपकार मागला प्रेज द लॉर्ड. कुटुंबांत सन्यानी एकामेका राजी जावन समाधान आमच्या घरा फाटीं आयिल्ल्या खातीर काळजांत अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मुंबय आयिल्ले म्हजे आसले म्हजे फ्लॅट आनी आंगड बऱ्या मोला विकून वचोन म्हज्या कुडींत आसले सकट पिडा गुण जावच्या पासत म्हाका फ्युचराक जाय जाल्यार बरें काम मेळोवंक एक जीण एक भाऊ डिप्लोमा शिकून घराच आसा बेगीन ताका काम मेळोवंक जॅनेट म्हणल्याक एकल्या पडकांनी आसा ती गुण जावंक अर्गां दिल्या सांतान मुखार देवान म्हाका फावो जाल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां
उपकाराक अर्गान दिता आनी सर वायटा विघ्नांतल्या राखल्याक देवाक अर्गान दिल्यान प्रेज द लॉर्ड एकल्याचे BPL कार्ड बेगीनच जावंक आनी एकल्या जेजू शांतांच्या मजतीन मागलो उपकार मेळ्ळ्याक अर्गान दिल्यान प्रेज द लॉर्ड मागल्या म्हज्या कुटुंबांत आसल्या त्या भावांक बरी सैरीक मनांचे काजर बेगीनच जावं आनी एकल्या मागलो उपकार मेळ्ळ्या काळजी अर्गान दिल्यान प्रेज द लॉर्ड डायना म्हणल्याक बरें काम मेळच्या खातीर आनी एकल्या 70 मत्तू दोगांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक दोगां क्रिस्त भावांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक एलरॉय म्हणल्यार अर्गान दिल्यांत म्हाका पोरगांत बरें काम मेळ्ळ्या पासत काळजांत अर्गान दिल्यांत पयसतांत आयलो आज बऱ्या कामांत ताका संत ददोसकाय लाभोवन दी म्हणून देवाच्या आसाचे मागया एकल्याची कठीण घुमटी दूख गूण जावच्या प्रेज द लॉर्ड तेगा भुरग्यांचे देणे फाव जाल्ल्या पासत एकल्या पोरगांत बरें काम मेळच्या पासत म्हज्या भावाक पोरगांत बरें काम मेळच्या पासत हांगासर मागलें बरें काम फाव जाय अर्गान दिल्यान प्रेज द लॉर्ड दिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गान दिता आमाल पेवणें सर वायटांत सुटका मेळोंक नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक एकल्या बरो फुडार फाव जावंक एक चिंतलें काम जावंक घरान शांती समाधान व्यापार वृद्धी जावच्या पासत आमी शेजारच्या आनी माया मोगान रावच्या पासत कॅनडाच्या म्हणजे दुयेक स्कॉलरशीप मेळोंक कॅनडांत USA वचोंक आदार जावं एकल्याचे काजर आसच्यो चड अडकळी पयस वचोंक तेगा जाणांक कॅनडा विजा मेळोंक एकल्या ओमान देशाची सिटीजनशीप मेळोंक आनी एकल्याक काडिल्ले रीण फारीक करूंक एकल्याचे चॅकबुकांत काडलेले पयशे फाटीं मेळच्यो एकल्याक परिक्षेन पास जावच्या पासत आर्थीक कुमत मेळोन नवें घर आमचें बेगीनच जावं म्हज्या तोंडार आशिल्ले एलर्जी गूण जावं तकलेर आशिल्ले ट्युमर ऑपरेशन नासतना गूण जावच्या पासत अन्यायक संपूर्ण बरी एन्सनाक संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या पासत अर्गान दिल्या एका 5 वर्साच्या भुरग्याक केदाळ ताप येवन आशिल्लो हांगासर नव्या मागल्या त्या भुरग्याक तोळ तो ताप येवन सो रावला भुरग्याक संपूर्ण गूण केल्ल्या खातीर काळजान दान जेजूक अर्गान दिल्यान प्रेज द लॉर्ड म्हज्या भावाक बरी सरी मेळच्या म्हज्या भावाक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक घरान शांती समाधान म्हज्या मायग्रेन समस्या गूण जावं घरांत आनी बोवारी आशिल्ली वाळय जोळ्यारी नफेन जावं घरा कालंट आनी कुकींग गॅस मेळोंक मागूंक उपकार मागला आनी एकल्या अर्गान म्हाका सवार तेमकां कठीण तकली पडापड आशिल्ली कितलीं वखदां केल्या रावंतले हांगासर हर एक हप्त्यान कलतेपणी हांवें रडोवन मागले संपूर्ण तरां तकली पडापड रावल्याक अर्गान दिल्यान प्रेज द लॉर्ड नन्नाली ऐकल्या प्रार्थना करून उपकार मागला ते उपकार मेळोवन ताणें उपकार मागो जे म्हणून सांगला त्याच परी एकल्याक आयसलीन ताका विजा मेळोवंक आशिल्ल्यो अडकळी सकट नापेन जावं एकल्याची आसती ती बऱ्या मोलाक विकून वचोंक घरांत नवें घर बांदून 20 सेंट जागो आमच्या नांवार रेजिस्टर जावंक अरविंद म्हाका फरगांत कामाचे मस्त समस्या आसा त्या समस्येत हांव बेगीनच म्हाका सुटका मेळोवंक कुटुंबा मदें समाधान माया मोग येवंक गांव महिला मदें सबार मिसअंडरस्टँडींग असलें वचोन तांणी माया मोगान रावोंक एकल्याची गोमटी दूख बुजान दूख आयत दूख आसलो आनी हातपांयाची नाक्षेचे फंगल इन्फेक्शन गूण जावं एकल्याचे थायरॉयड गूण जावं गर्भकोशीचे गड्डे गूण जावं एकल्याच्या इश्टाच्या पोटाक जाल्ले गड्डे गूण जावच्या पासत आमच्या नव्या कामाक जाणांची सपोर्ट मेळोन आनी आमच्या सोयऱ्यांत आमकां आत्मान मेळना जावंचे आमच्या म्हज्या चर्माचे खातीचे ड्रायनेस गूण जावंक येदोळ मागले उपकारांक अर्गान दिल्यान एक तेच परी रीण दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक भुरगे जायनातल्या गोजोड्या भुरगे मेळोंक सबार दिसता म्हाका पांयाचे उलोप आसा तो संपूर्ण गूण जावच्या पासत आनी एकल्या ICUत बरो हाडला फ्रांसीस म्हणल्या ICSंत आशिल्लो हांवें हांगासर सांतांदर कडेन मागलें आज ICUत भायर हाडला सांतांदर जेजून केल्ल्या उपकारांक अर्गान दिता हांव तशें बेगीनच संपूर्ण बरें मेळच्या म्हाका उपकार मागला प्रेज द लॉर्ड आनी एकल्या अर्गान दिता म्हजे धुवेक इंटरव्यू पास जावन हांगासर मागल्या वेळार ताका इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळ्ळें सांतांदर मुखार अर्गान दिल्यान प्रेज द लॉर्ड चेडवा भुरग्याक 5व्या सेमिस्टरान BCom बरें मार्क्स काडूं एक आसले भुरग्याचे जेणे लाभोवन ताका भुरग्यांक बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळ्या खातीर भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान मोत मेळच्या पासत म्हज्या धुवेक बरी सैरीक मेळोन म्हज्या आवयक बरी भलायकी मेळोन म्हज्या इश्ट कॅन्सर आनी हार्ट ब्लॉका वरवीं कश्ट जाता ताका बरी भलायकी मेळोन म्हज्या पत्नीची गॅस्ट्रीक आनी मायग्रेन गूण जावच्या पासत एकल्याक बरें काम मेळोन परगां आसल्या 5 जाणांक बरें काम मेळ्ळें एकल्याचो राग पयस वचोंक एका भुरग्याक एग्जामान पास जावं एकल्याची गांठी दुखून जावं डायबिटीस नॉर्मल जावं वायट सोयतान सुटका आनी अर्गां दिल्यान सांता मरका मागले सरुपकाय दोळ मागल्या मेळ्ळ्या अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड
बरें चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक रीण दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवन बरी भलायकी लाभून काम मेळच्या बसो दोळ्याची दिश्ट फाटीं मेळोवन हरज्यान तवळ कठीण दूख येता ती गूण जावं बरी सैरीक मेळोवंक पेंटाच्या समस्या जावन सुटका मेळोवंक पयशाच्या समस्या सुटका मेळोवंक भंगार सोडूंक म्हाका तांक जावंक स्टेला फेरावो म्हज्या पुता भुरग्याचे देणे फावो जावंच्या बसत घर जाग्याचे समस्ये इत्यार जावं कातीची पिडा गूण जावंच्या बसत हर गांजिल्यान एकलासो कठीण ताप आसलो मुंगळार आराधना म्हळ्यार मागलें संपूर्ण तरान ताप सुटिल्ल्या खातीर हांव संत तुमकां जेजू हर गांजिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एका स्त्रियेची पेंकाट गूण जावन पयशाची अडचणी पयस सोंग म्हज्या कामांत आशिल्ले सक्कड रगले समस्या जावं म्हजे दुयेक एग्जाम पास जावं आनी एका दुयेक बॉम्बे थंयसर बँगलोर बरें काम मेळोवंक आनी बरी भलायकी ताका मेळोवंक आनी एकल्या अर्गां दिल्या म्हज्या दुयेक बरी सैरीक म्हणून आराधना मेळ्ळा मागले बरी सैरीक फावो जाल्या अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड गलपान काम करता एकल्याची शुगर बीपी नॉर्मल जावं एका भुरग्यान शिकोवंक गिन्यान मत वर काडीता म्हाका समान न्हीद पडना बीपी शुगर आसा ते बेगीन संपूर्ण तरां म्हाका भलायकी मेळच्या मती समाधान मेळच्या कलतेपणी म्हाका उपकार मागला समस्या आसले बरें आतां नीव रावन कुटुंबाचेर आयिल्ले सर कश्ट नीव रावन स्त्रियेची पाड दो गूण जावं एकल्या परगांवांत वचोंक विजा मेळून दोगांक मतीक समाधान मेळच्या खातीर त्याच परी बुदेल्लो एक गुळो गूण जावं स्त्रियेची कॅन्सर पिडा गूण जावं कोलेस्ट्रॉल शुगर बीपी नॉर्मल जावंच्या बसत मागूंक उपकार मागला सेबॅस्टियन म्हणल्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या बसत आनी तेसा प्रितेश कुवेट म्हजें बिजनेस इम्प्रूव जावन नवे प्रोजेक्ट म्हाका मेळच्या बसत दयाकर मागूंक उपकार मागला गल्फांत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळ्या खातीर एकल्या अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड एका स्त्रियेचे बालतेर बऱ्या तरान जावंच्या बसत एकल्याचे काम परमनंट जावं एकल्याक भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक आनी एकल्या अर्गां दिता म्हज्या पुताक काम मेळ्ळ्या बसत ते सांग म्हाका बरो घर सारको फावो जावंक इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोवन भुरग्याच्या फुडारा खातीर ते सांग काम केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक केला आनी एकल्या 57 लाख म्हाका एकल्यान दिवंक ना ते बेगीन ताणें पयशे फाटीं दिवन ताजे मोतीक उजवाड मेळोवंक नितीन मुंडल्याची तकलीफ फडाफड संपूर्ण गूण जावंच्या बसत एकल्याचो बोलते नॉर्मल जावं बरी भलायकी जावं भलायकी बरी प्रसूत जावंच्या बसत एका स्त्रियेचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं बरी भलायकी मेळ्ळ्या काळजांत अर्गां दिल्यान आनी एकल्या अर्गां दिल्या एक 8 म्हयन्याचे गुरवार आसा मस्त रगत ब्लिडींग जावन आस्पत्रेंत दाखल जाल्लें ह्या पिडेस्त बसो पिडेंत गूण जावंक मागल्लें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिवन बऱ्या भलायकेन ती आसा भुरगेंय भलायकेंत आसा त्या बसो अर्गां दिल्यान प्रेज द लॉर्ड ह्या सर ते खातीर मौनपणे मागया मस्त उपकार मेळ्ळ्यात देवाक आमी अर्गां दिवन फावो देवान विजमितां केल्यात म्हज्या भक्तांक ते विजमितां करचो देव म्हूण सांगलें देवान पवित्र पुस्तकान आमी वाचता त्याच देवान विजमितां केल्यात मस्ताना सुटका दिल्या समाधान दिला पिड्या शिड्या गूण केल्या भुरग्यांचे देणें दिलां रीण फारीक करून तांक सर्जरी नासतना पिड्या गूण जाल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमियान जेज अर्गां तुका सोमियान जेज भगवान तुका सोमियान जेज वंदन तुका सोमियान जेज हर्षितां तुका सोमियान जेज आराधन तुका सोमियान जेज सर्गींच्या बापा जायते उपकार तुवें आमकां दिल्या तुका आमी अर्गां दिल्यात आतां ह्या तेसांवां हांगासर हजारो तेसां बरोवन गेल्लीं आसात त्याच परी हांगासर भक्तिकांनी काळजांत मौनपणी मागल्ली जायती मागणी आसात त्याच परी डिवायन वर्ड टीव्ही फेसबुक युट्यूब आमकां जायते भक्तीक मागोन आसात तांची सक्कड मागणी तुका भेटयता जाय तूं स्विकार कर तांकां तूं सुटका दी तांणी मागलें तांकां मेळ्ळें कर तांच्या काळजाचे हत्रेक तांकां तूं दी तुजे ते उल्हास पावतले त्या काळजाचे हत्रेक तूं दिता म्हणून सांगलाय तुजे ते उल्हास पावतले त्या सर भक्तिकांच्या काळजाचे हत्रेक तांकां दी तुझी कृपा तुझी शांती तांच्या जिवितांत तांच्या घरांत तांच्या कुटुंबांत सदांच वाडाचे चडयशें कर हें आमी मागता तुज्या प्रित्यान पुता जेजूचे नांवान आमीन देखून त्या म्हज्या घट्टेन म्हाका बुजय आनी त्या पातीन नवे मातसो उपकार म्हाका दी उपकार म्हाका मेळटच तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कांयपणी खाणीक दिता म्हूण उतार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन ये वर्त्या सदांच सांतांतणी तुज्या महात्म्या वरवीं कोण सूख मेळना संवसार आनी सर तरेची वचची पिडा पयस जाता म्हूण उडास कर तुजे मरे पात पिडेक तां भलायकी मेळटा तुजो मोटोर येवकन जातात
बंदिवानाची चांगली तुटवण फोडतात तोंडे उठवून चलतात कोरडे पळयतात केपे ऐकतात मने उलयतात भाय पडल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजेवर ह्या पायग्रसन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर पातींनी तुजे दवर तुजी कुमो कमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारा दाखय आमीन. Sant Antonio बसवत विनतिका कमी पावसांच्या खाती हे सर पदवीधरांनी सदांची येवच्या देवा भगवान अंतोनी तुवें तुज्या परजेक अर्थ प्रसंगात या गरजन बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतनाच्या आदारान सर्वान मनान सुटाशी सर आमच्या फारकान तुजी ससाय बगीशी आमकां फावो कर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात जो तुजे सवें जेत आनी रास करता पवित्र आत्म्याचे कोटान सासनाच्या सासना सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. हुसूनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे आराधन मिसाचे बलिदान नव्यान डिवायन वर्ड टीव्हीर लाईव्ह प्रसार हर एका मंगळारा हांगासर ते लाईव्ह प्रसार जाता यूट्यूब फेसबुकार आनी सर साथ जाला डिवायन वर्ड टीव्हीचो अध्यक्ष श्री वॉल्टर स्टीवन मेंडीस आनी श्रीमती फ्लोरा मेंडीसाचे पतीन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचे बसत आमी मागया. आज सुमादोर ताळ्यान रंगीत गायनान आमच्या काळजमानात देवाचे उबारून वादा दिल्ल्या ब्रदर जॉन डिसोजा फेरार ताजो उपकार बावडटा. आयच्या आराधनाक त्याचपरी मिसाक सांगात दिला डीकन विल्सन तावरो आमच्या फिरकाजीन सेवा दितात कार्मेलाइट डीकन तो जावन आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. 4:30 हर एका मंगळारा हांगासर आराधन हांगासर विनवणेची मागणी पिड्या संघातील मागणी ताज्या प्रामिसाचें बलिदान सांगून नव्यान आसा. तुमची ते सावा SMS WhatsApp ईमेल मागीर पोस्टार फोनार घालयत सांगेत वा बॉक्सांत हांगासर भितर हे बॉक्स सांगून तुमी म्हाजे लागीं भायर एक स्ट्रायना लागीं बॉक्स सांगून थंयच तुमची घालची. आतां भक्ती कन्या माथ्यावर दवरून याजक बाप मागतात येवच्या आईन सोलोवन व्हरतात मनाती बाप हेनरी डिसोजा सालेत्तूर बिगेचे याजक. त्या रितीन तांचो उपकार बावडचे कितें म्हळ्यार आमच्या खातीर मागोण जायते आमची मागणां देवा मुखार दवरल्यांत आनी जायते बरेंपण तांच्या मुखार जाता. तांच्या नांवान देवा गर्गा दिया. प्रेज द लॉर्ड आनी तांच्या मिसांवाक आमी रिकपटी मागया.
बापाक बघूंक सस्ता स्वागत भितरम्या तुका आमच्या काळजात नितळ कर तू आमकां बापाक बघूंक सस्ता तुझी बी दिवचे दान सस्ताक वळची भुसमुंडार आणि भूदेना सगळे तू सगळे स्वागत पवित्रम्या तुकांचे मोठे तुझे सत्य आभार राव तू आमचे